केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मितीक भर दिवना। हो अर्थसंकल्प युवकांच्या विरोधात असून फक्त लोकांच्या दोळ्याक उदक पुसपाक आसा, अशी टिका करीत गोंय युवा काँग्रेसीन बेरोजगारी आड पणजी आझाद मैदानार निदर्शनां केली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमका जाय आमचे नोकरी आमका जाय पयस करा रे पयस करा बेकारी पयस करा पयस करा रे पयस करा बेकारी पयस करा पयस करा रे पयस करा बेकारी पयस करा भायले लोक आयज टॉप पोझिशनान घेवन बसल्या। कित्याक आमचे गोंयकार आदे इनकेपेबल ऑफ एनी जॉब्स or they are just not given position or they are just not given an option. हाकाच लागून आमचे भुरगे गोंय सोडून आयज भायर वयता। Why? Because even after having opportunities here in Goa, they are neglected. They are not given a proper upper hand. There is no regulation for jobs even in the government department. There is no regulation for job even in the private sectors. All the top positions are either given through internal recruitments or they are given to people coming from outside. My question to the government is, you need to regularize this. You need to make sure that the jobs, even in the private sectors, are reserved for Goans. They are capable enough, we are capable enough, and we know that we Goans are the future. जॉबाक अप्लाय करता, थोडे गव्हर्मेंट सेक्टरान अप्लाय करता, जे प्रायवेट सेक्टरान अप्लाय करता तेमी जेन्ना अप्लाय करता इंटरव्यू वयता तेमचे कडेन एक्सपिरियन्स मागता आनी जेन्ना तेमचे कडेन एक्सपिरियन्स ना तेन्ना तेमी तांकां रिजेक्ट करता। आनी तुमचे आमचे गव्हर्मेंट सेक्टरान येयलो, गव्हर्मेंट सेक्टरान तेमचे मेन्यू कार्ड रेडी उरता। तुमकां टिचरीचो तुमकां खबर आसा 10-15 लाख, नर्सीचो 12 लाख, पुलीस इन्स्पेक्टर जावपाचो जाल्यार तुका 25 लाख, हे तेमचे चालू आसा। म्हणल्यार तेमचो हे जेन्ना एक शिकिल्लो भुरगो जेन्ना त्रास काडटा आनी मुखार तेजें फ्युचर करपाक सोदता तेन्ना तांकां जॉब मेळना, मागीर तो वायट हितून वयता, थोडे वायट वेसनांत पडटा, सोरो पिता, ड्रग्स पिता, खुबशे भुरगे डिप्रेशनान वयता, खुबशे भुरगे मरतात, जीव दितात। आनी हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण? सरकार, हो जो भाजपा सरकार आसा हो तेमचो रिस्पॉन्सिबल, हो तेमचो हत्यारो। सपोज तर तेमचे कडेन जॉब आशिल्ले जाल्यार ते सगळे सारके उरता आशिल्ले। कोणा कडेन हें आसा, नॉलेज आसा, कोण ग्रॅज्युएट आहा मात तेजे कडेन एक्सपिरियन्स ना, सो तुमचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येवपाचे आहा, आमची जमीन वयता, आमचे उदीक काबार जाता, आमचे कितें कांयच प्लॅनिंग ना, आमचो पोटाचो हिस्सो काडून तुमी तांकां दिता भायल्या लोकांक, ते भायले लोक येवन हांगर जॉब घेता, ते सुशेगाद आहा। आनी तुमी पळोवंक शकता आमचे जॉब तांकां दिल्ले गेल्ले वयता जाल्यार तुमकां खबर आसा की इतली इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडपाचें आहा, जाल्यार आमचे भुरगे आतां यूथ जे पास आउट जाता, तुमी खंय तरी बिल्डिंग्यो घालून जे इव्हेंट मॅनेजमेंट करता पळय, थंय करोडांचे पयशे वेस्ट करता पळय, थंय स्कील डेव्हलपमेंट कोर्सीस घालपाक। youth or Indian citizen had taken a step like this to enter a different country because there is no scope of growth, there is no scope of employment. Ironically, 33 people out of the 100 odd people come from Gujarat, where Shri Narendra Modi ji belong. Then why, if everything is so good, why they wanted to go out? Because there are no schemes and no growth opportunities for the youth in India, and that's what we want to tell people of India, the youth of India. Please vote wisely. Your vote counts for a better future. Think for the right government. Thank you.